सुप्रीम कोर्टात मायनिंग बंदीची ऑर्डर फेब्रुवारात काढिल्ली। त्या उपरांत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्राच्या काय मंत्र्यांक मेळिल्ले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांक 7 ऑगस्टाक मेळिल्लो। मात पाठपुरावो नाशिल्ल्यान कामां जाय तशी फुडें वचनात। मायनिंग बंदीच्या ऑर्डरी उपरांत गोयचे शिष्टमंडळ केंद्राच्या मंत्र्यांक मेळिल्ले। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी आणि ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांक मेळून म्हयनो जालो। त्या उपरांत गोय सरकारान ऑर्डिनन्स आणि बिलांचे ड्राफ्टूय केंद्राक दिल्ले। मात म्हयनो जालो तरी ऑर्डिनन्स आणि बिलांचो पाठपुरावो जाल्लो ना। मुख्यमंत्री दुयेत आशिल्ल्यान ताका पाठपुरावो करप शक्य जालें ना आणि ताबो दुसऱ्या कडेन आशिल्ल्यान पाठपुरावो नाच। मायनिंग विशयाचेरूय पाठपुरावो करपाची जबाबदारी खंयच्याच मंत्र्याक दिल्ली ना। केंद्रा कडेन सध्या गोंय सरकारान धाडिल्लो ऑर्डिनन्स आणि बिलांचे ड्राफ्ट पावला। केंद्रांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण ऑर्डिनन्स येवपाची चिन्नां ना। राष्ट्रपती भवनांतल्यान संकेत। आता भर फक्त बिलांचेर। नोव्हेंबरात लोकसभेचे अधिवेशन। ह्या सरकारांतल्या टर्मांतले हे निमाणे अधिवेशन आसतले। MMDR कायद्यात दुरुस्ती बरोबर EC खातीर वेगळी दुरुस्ती करची पडटली। कमी आवाठाच्या लिजांक राज्य सरकार EC दिवं येता अशी दुरुस्ती, मात त्या खातीर राज्यांत तशी पयलींच स्थापन केल्ली आसूंक जाय। ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया पळयल्यार गोंयच्या मायनिंगाचो आतांचो अर्दो सिजन चुकता आणि सगळे जाग्यार पडले ना जाल्यार पुराय सिजन बुडटलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।